ऑर्काचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त आपल्याच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जिवन जालो. जी पिडेवंत एकसूरपणान दूख सोंसतात तांणी देवाची खुशी मानून घेवन आपले पिड्या जेजूची कोश्टांनी मागणे उद्देशी एक करून ह्या कोणान तांकां बोल मागुया. आमचे बापा सोबीच्या जेना तांकां तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तालनेर पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोजितें साओ सेमते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आम अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोजितें साओ सेमते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आम अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोजितें साओ सेमते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आम अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोजितें साओ सेमते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आम अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोजितें साओ सेमते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आम अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोजितें साओ सेमते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आम अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोजितें साओ सेमते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आम अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोजितें साओ सेमते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आम अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोजितें साओ सेमते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आम अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोजितें साओ सेमते तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मायन मरे देवाचे माये आम अप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. मुंबई बाबा पुत्रान पळयत आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. अमोशे सगळो आमकां निवार आमकां कोणातल्या उच्यांतली व्हड सरगार सगळ्या आत्म्याक बगूंचो आसलोल्यान. दुसरो मिस्तेर आंकवार मारिया गोरबेस्त आसतना सांता इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. एड्स कॅन्सर आनी हे तरेचे पिडेन जायतीं भाव भयणां हॉस्पिटलांनी कश्टावतात. तशेंच पाद्री आनी माद्री आपल्या जाणटेपणार पिडेंत वळवटात. तांचे हे दुखीच्या वेळार जेजून बेगूनच आपलो पेकोवणेचो हात लावन काडून ह्या कोणांत आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं जे आयज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमची गल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तेन्ना पण दिवं नाका वायटान ती आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा अस्रा मदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. बागेंत मरे देवाची माये आमा बापाची विनंती कोर आतां आनी आमकां मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा अस्रा मदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. बागेंत मरे देवाची माये आमा बापाची विनंती कोर आतां आनी आमकां मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा अस्रा मदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. बागेंत मरे देवाची माये आमा बापाची विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा अस्रा मदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. बागेंत मरे देवाची माये आमा बापाची विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा अस्रा मदें सोदो आनी सोदो सो जेजू. बागेंत मरे देवाची माये आमा बापाची विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलाले सर्वेस पोच तायसा अस्रा मदें सोदो आनी सोदो सो जेजू.
मागीर मुरे देवाची माये आमा बाबा ती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Balale, Surveys Porsche Taisa, Ustrama de Sudo, and Isodo Sapo Shesu. मागीर मुरे देवाचे माये आमा बाबा ती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Balale, Surveys Porsche Taisa, Ustrama de Sudo, and Isodo Sapo Shesu. मागीर मुरे देवाची माये आमा बाबा ती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Balale, Surveys Porsche Taisa, Ustrama de Sudo, and Isodo Sapo Shesu. मागीर मुरे देवाची माये आमा बाबा ती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kurpen Balale, Surveys Porsche Taisa, Ustrama de Sudo, and Isodo Sapo Shesu. मागीर मुरे देवाची माये आमा बाबा ती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Mama Baba Kani Pita Kani Povitra Atmyan. आता आता काळ आमेन. Amache Subgo Samkani Varam Kam Kanatla Uchatni. What's our God Saglat Mang Bokran Australia. तिसरो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतुकूच पाटयलो देवस्मीत सांतान सॅनाक्लेत म्हणलेले सुवाते जो आंकवार मारी आनी आपोज आसले. इस्रायल, रशिया, युक्रेन आनी ज्या देशांनी झुजां मोलां उपरासून पोरजां दूख आनी भिरांतीन जियेता त्या देशांनी बेगीनूच शांती सोवस्काय जावं ह्या कोणान मागुया. आमचे बापा सगळीच्याचे ना पळयत जावं तुजे राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पटो एक रायसाय आमकां दी आनी आमी आमच्या इस्कुलांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवता नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलयले स्रोयस पोचिते ऐसा असे आमचे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवशे माई आमा प्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलयले स्रोयस पोचिते ऐसा असे आमचे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवशे माई आमा प्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलयले स्रोयस पोचिते ऐसा असे आमचे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवशे माई आमा प्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलयले स्रोयस पोचिते ऐसा असे आमचे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवशे माई आमा प्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलयले स्रोयस पोचिते ऐसा असे आमचे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवशे माई आमा प्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलयले स्रोयस पोचिते ऐसा असे आमचे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवशे माई आमा प्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलयले स्रोयस पोचिते ऐसा असे आमचे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवशे माई आमा प्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलयले स्रोयस पोचिते ऐसा असे आमचे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवशे माई आमा प्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलयले स्रोयस पोचिते ऐसा असे आमचे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवशे माई आमा प्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलयले स्रोयस पोचिते ऐसा असे आमचे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायन मरे देवशे माई आमा प्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. महिमा बाबा पुराण पळयत आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काला मेन. अमाचे सगळो आमकां निवार आमकां एमकणांतल्या उचातनी व्हड सरकार सगळ्या आत्म्याक बकरचो आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर सोम्या जेजूच्या मरणा उपरांत 100 वर्सांनी आंकवार मारयेक खुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वेली. आमच्या भारतांत तशेंच आमच्या गोंयांत सगळ्या नागरिकांनी एकामेकाच्या एकचारान जिवंक ह्या कोणान मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमकां तेन्ना पडून दिवं नाका वाट्यान बी आमकां निवार. आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोषितायसा उस्रामदें सोदो आनी सोदो सापो जेजू. मागीर मरे देवाची माये आमा बाबा खातीर नदी गोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन.
नमान मरे कृपेन बलाले सर्वेस पोचितायसा दुसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदो पोशेजो बागेन मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर आमची विनोती कोरात आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलाले सर्वेस पोचितायसा दुसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदो पोशेजो बागेन मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोती कोरात आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलाले सर्वेस पोचितायसा दुसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदो पोशेजो बागेन मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोती कोरात आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलाले सर्वेस पोचितायसा दुसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदो पोशेजो बागेन मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोती कोरात आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलाले सर्वेस पोचितायसा दुसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदो पोशेजो बागेन मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोती कोरात आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलाले सर्वेस पोचितायसा दुसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदो पोशेजो बागेन मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोती कोरात आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलाले सर्वेस पोचितायसा दुसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदो पोशेजो बागेन मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोती कोरात आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलाले सर्वेस पोचितायसा दुसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदो पोशेजो बागेन मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोती कोरात आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलाले सर्वेस पोचितायसा दुसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदो पोशेजो बागेन मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोती कोरात आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमी आतां सदांच काळ आमेन. अमाशे सगळो सामका निवार आमकां एमकणांतल्या अशातली व्हड सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकरोचो आसलोल्या. पांचवो मिस्तेर पळयत तितवेन आंकवार मारेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. रोमा शारांत पाप साहेब सगल्या पीस साहेबांक यादनीक आनी मोठवाश्यांक जाणव्यान आनी कुरपेन परिक्षोदीक वांटो घेवंक बॉल ह्या कोणान मागुया. आमचे बापा सगळीच्या तुजें नांव पळयत जावं तुजें राय तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायसायज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवदा नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचिताय साव सेमदे तू सोदो आनी सोदो तुझा पूत जेजू. मायन मरे देवशे माये आमा अप्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचिताय साव सेमदे तू सोदो आनी सोदो तुझा पूत जेजू. मायन मरे देवशे माये आमा अप्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचिताय साव सेमदे तू सोदो आनी सोदो तुझा पूत जेजू. मायन मरे देवशे माये आमा अप्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचिताय साव सेमदे तू सोदो आनी सोदो तुझा पूत जेजू. मायन मरे देवशे माये आमा अप्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचिताय साव सेमदे तू सोदो आनी सोदो तुझा पूत जेजू. मायन मरे देवशे माये आमा अप्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचिताय साव सेमदे तू सोदो आनी सोदो तुझा पूत जेजू. मायन मरे देवशे माये आमा अप्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचिताय साव सेमदे तू सोदो आनी सोदो तुझा पूत जेजू. मायन मरे देवशे माये आमा अप्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचिताय साव सेमदे तू सोदो आनी सोदो तुझा पूत जेजू. मायन मरे देवशे माये आमा अप्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचिताय साव सेमदे तू सोदो आनी सोदो तुझा पूत जेजू. मायन मरे देवशे माये आमा अप्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचिताय साव सेमदे तू सोदो आनी सोदो तुझा पूत जेजू. मायन मरे देवशे माये आमा अप्याकाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या लार मेन. महिमा पुत्र आनी पवित्रात्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. अमाशे सगळो सामका निवार आमकां एमकणांतल्या वचातली व्हड सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकरोचो आसलोल्या. नमाराणी काशे माये तुस्के आमचे अमृतानी बरसो आमी पदेशेची पालकांत काला मारता
ह्या दुखाच्या कोणान आसतना सुस्कां सोडून मागीर उदक तुका करून प्रार्थना मागीर तुका प्रार्थना आमच्या दयाच्या रातींनी तुझी गांवची नदर घाल तू कोणवाल्या मुगा तो लोबांकवार मारे हे पडे सगळा सोपोचे आमकां दाखय भाग्योन तशें माचे तेन माग शे बसला पावसावचें पाप साहेबाच्या येदेसांव पासत आमचे पापा सगळीची ना पळयत जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी सजाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रायसायज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्या बक्षितांव तशें आमची बात काम गोस आनी आमकां ताडणेक पडोवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोची तें आसा अशें मने तूं सोदो आनी सोदोचो पोच जेजू मायन मरे अशें मायेल आमा उपयागाची नदी कोर आनी आमच्या मनाच्या लार माय उय बाबा उतरान पळयतात म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे इमिसाचे भेटेन आयची इमिसाची भेटेची मांडावळ करता आमची फिरगोजेची तरणाटी आमच्या सगळ्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक खेरीत भाशेन मागुया भोव करून हे आमची तरणाटी पवित्र सभे सवें आनी समाजा सवें आनी आपल्या घोराब्या सवें जबाबदार जावंक तांकां फावो तें बळ आनी कृपा दी म्हूण आमी मागुया आनी सगळ्या वायटांतली आनी सगळ्या विसांतली तांकां निवार म्हूण मागुया आयज आमच्या मागण्यांत दवरया जेसन लांदेज आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता दाबोली कॉस्तांसियो गामा नाकेली प्रिस्का रॉड्रिगीस ग्रीन व्हॅली एंड्रू फेर्नांडीस जिना कॉस्मितो अराउजो रेजिना मुंदी आना पाशेको आल्तो चिकाली ग्लासिया डिसोजा बिहाइंड NSD रोलंड फेर्नांडीस आल्त दाबोली मार्सलिनो फेर्नांडीस ह्या घोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया इस्रायल पॅलेस्टीन हांचे मदें जें झूज पेटलेलें आसा तें बेगीन सोंपूंक तांचे मदें शांती जावंक मागुया युक्रेन रशिया हांचे मदें झूज पेटलेलें आसा तें सोंपूंक मागुया आमच्या मणिपूरच्या स्टेटान शांती आसूंक आनी हेर सगळे कडेन आख्या संवसाराक शांती आसूंक हे भेटेंत आमी मागुया आमच्या बिस्पांचो सिनड जो चालू आसा तांकांय फावो तितली कृपा पवित्र आत्म्याची फावो कोर म्हूण मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल बावा भयणीनो आयज साद्या काळाचो 28वो आयतार आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा इश्टा लग्नाचे हांग वस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय
जेन्ना आमकां कोण कोणाच्या समारंभाक आमंत्रण दिता तेन्ना आमी पुर्ते आंग वस्त्र घालून त्या समारंभाक वेता. मिसाची भेट जावन आसा व्हडांतली व्हड समारंभनी जेजूच्या मोगाच्या जेवणाची. आयज जेजू आमकां दर एकल्याक ह्या आपल्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयता. आनी हे समारंभेंत वांटो घेतना ह्या समारंभाक सोंपता तसलें पुर्तें न्हेसोन घालूंक आमी फावो. जेजूच्या प्रस्नाक म्हजो जबाब कितें हाचेर नियाळ करून काल्तिकायेन हे मिसाचे बलिदानाचे समारंभेंत वांटो घेवया. भाव भयणीनो, देवाचें राज बांदून हाडूंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण केलां आनी देवाचे राजाचे भागीदार जावंकूय आमकां सगल्यांक आमंत्रण केलां. आनी तरी आसतना जायते फावटी हें आमंत्रण मानून घेवंक आमी चुकल्या. जायते फावटी हें आमंत्रण मानून घेतल्या उपरांत फावो ते भाशेन जिवंक आमी चुकल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं ह्या वेळार आमी बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, म्हज्या आळश्याक लागून जायते फावटी तुज्या आमंत्रणाक पालो दिवन मिसाची भेटेन वांटो घेवंक हांव पावूंक ना. म्हाका बोगोस. सोम्या काकलूत कर. सुम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, मिसाची भेट जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची तेंगशी आनी जोर. हें सोत वळखूंक घेवंक जायते फावटी हांव फाटीं रावलां. म्हाका मिसाची भेट जावंक पावल्या एक रीत जी हांवें पाळूंक जाय. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, फावो तें न्हेसोन नासतना लेगून आनी पातकां नासतना लेगून तुज्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेवन हांवें तुका शेवला. म्हाका बोगोस. सोम्या काकलूत कर. सुम्या काकुतकोर. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. शांती ताच्या इसा संसारी देवा सुर्गीच्या राया देवा बाबा, देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका तीन वाजता तुझ्या वैभवा पासोन आमी तुका वगडाटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे. Krista eklos tu povi
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार दोळबारांचो सर्वेस्पर सगळ्या पर्जांक बऱ्या बऱ्या जिन्सांचे एक जेवण तयार करतालो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांट्टलो. सामार बामार घालून रांदलोले आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोले तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पडदो तूं काडून उडयतलोय आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरतात ते मरणाचे चादर पिंजतलो. शासनाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्यांच्या पोलांचेर दुकां वांटतात ती दोनी सर्वेस्पर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पयजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्परान अशें भास दिलोलें आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विश्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पर, ताचेरूच आमी विश्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून. खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परतून म्हणया, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवीच्या तुजी चोडवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय, थंड उदका सरी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्याक जीव बरयताय म्हूण राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो, सांगाती दांड्या कोंक्या सयत. गोठाय धीर म्हाका तुजे दिताय. जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचे बिराड म्हाका गावले, अळचीत घर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. बागीबोन पावलून फिलिपकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, दुर्बल तसो व्हड गिरेस्त कसो जियोंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावंक वो पोट भर जेवंक खावंक
सुखोलांत वो दुखोलांत जियोंक कित्याकूय हांव तयार आसां. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगलें करूंक शकतां. तरी म्हज्या उस्क्या कोतींनी वांटो घेवन तुमी बरी कोरणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें उद्गार. व्हडतो बाप जेजूचो मोहिमेवोन देव आमचो तुमची मोत उजवाडावन तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवांचो उगडापो तुमकां जावं. Sorves bora, sorves bora, sorves bora, zui zui. Sorves bora, sorves bora, sorves bora, zui zui. Sorvespor तुमचे सवे आसो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. लग्नाक होवडीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक एक पावटी दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबयल्लीं जनवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटान, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपलीं लस्करां धाडून त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नगोर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचून आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लोकांक आपोवन हाडात. आनी वाटा तिटांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडयात. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. कित्याक आपयलोलीं जायतीं, पूण विचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. द ड्रेस कोड. हो ड्रेस कोड म्हणटा तो तुमकां केन्ना लागता? खंय लागता आमकां ड्रेस कोड? युनिफॉर्म. जंय तुमी वावराक वेतात थंय युनिफॉर्म आसा थोड्यांक, ते युनिफॉर्म घालून वचपाक जाय. इस्कॉलाक युनिफॉर्म आसा, ड्रेस कोड.
आनी खंय आहा इगोर्जेन येता तेन्ना ड्रेस कोड आहा आयज प्राचिताची रीत आमी केल्या प्राचिताचे रितीन आमी उगडास केला इगोर्जेन येता तेन्ना ड्रेस कोड जरी तर ना जाल्यार भायर कोण आहा देराचेर चल पोतून वच म्हणपाक हो ड्रेस कोड जो आमकां आसा जावं आमच्या वावराच्या जाग्यार जावं आमच्या इस्कॉलान तो जरी तर आमी घालिनात जाल्यार कितें जाता थोड्या इस्कॉलांनी फायन आहा जरी तर युनिफॉर्म घालून येवंक ना जाल्यार फायन पडटा थोड्या ऑफिसांनी ड्रेस कोड घालूंक ना जाल्यार वच पत्तो वो ना जाल्यार हाफ सॅलरी कट जाता वेगवेगळे तरेचे डिसिप्लिनरी मॅटर्स थंयसर घातलेले आसात ड्रेस कोडाक लागून हो भयणीनो आयज आमी शुभ वर्तमान जें आयकलां तातूंत ह्या ड्रेस कोडाची खबर आमी आयकल्या बागेवन मातयेव किरीत भाशेन ताची खबर करता हीच वपार जी बागेवन मातयेवान सांगल्या राजाचे पुताच्या जेवणाची खबर तीच बागेवंत लुकास आपणे बरयल्ल्या शुभ वर्तमानान सांगता ही वपार पूण ते वपारीन राजाचे बदलेक एक बरो गिरेस्त मनीस आसा तो हें जेवण करता आनी जेवणाक आपयता लोकांक जशें ह्या राजानूय जेवणाक लोकांक आपयले भाव भयणीनो आमची कितलींच पुंगसांवां जातात आयज एकल्याचो 21वा जल्माचो दीस आसा ताणें सगल्यांक इन्विटेशन दिलांच आसतलें आमच्या गांवांत काजारां जातात त्या काजारांकूय आमकां इन्विटेशन आसता तुमचींय पुंगसांवां जातात आनी तुमची पुंगसांवां जेन्ना जातात तुमी हें इन्विटेशन आमंत्रण दिवपाक एक व्हड तयारी सगल्यांगेर वचपाक जाय थोड्यांगेर पर्सनली वचपाक जाय थोड्यांगेर वॉट्सॅपाचेर धाडल्यार जाता थोड्यांगेर मायन वचपाक जाय थोड्यांगेर पायन वचपाक जाय थोड्यांगेर भाव थोड्यांगेर भयण हे भाशेन आमी बरे भाशेन डिस्ट्रिब्यूट करून आमच्या काजारांक आनी पुंगसांवांक लोकांक आपोवपाक वयतात न्हू आनी सगलें केल्या उपरांत समज हें आपयल्लीं येयनात जाल्यार कितें करपाचें तुमच्या मदल्या केन्नाच कोणें तुमी आपयलोल्यांक जरी तर तीं येवंक ना जाल्यार दुसऱ्या दिसा गुंडा धाडल्यात मारपाक तांकां म्हज्या काजाराक येवंक ना वस लस्करान धाड आनी तांकां तांचो भस्म कर केन्ना केला करतात आमी ते भाशेन आयचे शुभ वर्तमान मातयेवान बरयलोलें जायत्यो थोड्योश्यो वस्तू आठव्योच कश्यो दिसता आनी तें जरी तर आमी लुकान बरयल्ल्या शुभ वर्तमानाक सर केलें जाल्यार ती मातशें दुसरे भाशेन आसा हेंय दिसता जाल्यार प्रश्न मातयेवाच्या शुभ वर्तमानान जरी तर अशे भाशेन बरयल्लें आसा कितें सांगूंक सोदतालो काय मातयेव भाव भयणीनो मातयेवान शुभ वर्तमान बरयलां तें सुमार 70व्या वर्सा उपरांत आनी तेन्ना देव मंदिराचें निसंठन जाल्लें जेरुसलेमान देव मंदिराचें निसंठन आनी मातयेव एक जुदेव कसो आनी दुसरे जुदेव जे आसात तांकां जायतो राग आसलो आनी आतांय जें कितें सद्याक इज्रायलाक घडटा जो एटॅक जालो हमास हांणी इज्रायलितांचेर एटॅक केलो रागान भरल्यात सगळे आनी ह्याच रागाची आतां आमकां ह्या दिसांनी वस्तू दिसती पडटा जायत्यांचो जीव काडला जायते जाणांक धरून व्हेल्यात जायते जाणांक सतायतात म्हणजे जें कितें वायट केलां तें वायटान बरोवप सद्याक चालू आसा हेच भाशेन ह्या रागान आसतना जें बरोवप आसा जें उलोवप आसा तातूंतूय आमकां जायते पावटी दिसती पडटा एक भिरांत कशी एक दूख जी लागलेली आसा आनी हे दुखीन मातयेव घोडे हेच भाशेन बरयता तांकां खास्त लावपाक जाय जाल्यार कोणाक खास्त लावपाक जाय जे कोणाक आपयल्ले आसात आनी तें आमंत्रण मानून घेवंक ना तांकां खास्त लावपाक जाय कित्याक ती खास्त कित्याक हें आपोवणें फुकट आपोवणें आनी हें आपोवणें दिलां तेन्ना तयारी आसा जायती आनी ही तयारी ह्या राजान केल्या आपल्या पुताच्या लग्नाच्या उत्सवाक आनी जरी तर आमी म्हणटा हो ही वपार जी सांगल्या ती देवाच्या राजाची वो सर्गीचें राज कसलें हें सांगपाक केल्या भाव भयणीनो आमी गेल्ले 2 आयतारांचेर जरी तर इल्लीशी नदर मारली जेजू जेन्ना भितर सरलो जेरुसलेमान
तेन्ना हे जे जुदेवांचे वडील आसा ते ताका प्रश्न करपाक लागले, कित्याक पयलोच भितर सरलो तेन्ना ताणें देव मंदीर निवळ केलें. देव मंदिरान जे धंदो करताले तांकां भायर घातले. आनी तेन्ना तावन प्रश्न आयलो, तुका कोणें ही जबाबदारी दिल्या, तुका ही ऑथॉरिटी कोणें दिल्या? तेन्ना तावन जेजू ह्यो वपारी सांगपाक सुरू करता. पयली वपार जेजून सांगलोली ती ते 2 जाण भाव, एकलो व्हडलो एकलो धाकलो, आनी बापायन तांकां कामाक धाडले. एकल्यान म्हणलें ना वयचो ना आनी तो गेलो. दुसऱ्यान म्हणलें वेता सायबा आनी वचूंकूच ना. जाल्यार जी जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा ते जबाबदारेक आमचो जबाब कसलो? जाल्यार हे 2 भावां मदलो ज्या कोणें वचना म्हणलें पूण गेलो ताची चड जाणांनी तोखणाय केली. आनी जो कोण वेता म्हणलें आनी वचूंक ना ताका जायते जाणी क्रिटिसायज केलो. दुसरी वपार आमी गेल्ल्या आयताराक आयकल्या हो दाकांचो मडो त्या भाटकारान तयार केलो, सगल्यो वस्तू तयार केल्यो तातूंत, आनीक तो ह्या कुलवाड्या लागीं दिलो. आनी कुलवाड्या लागीं जेन्ना कुंबडे हाडपाक गेलो, म्हणजे हें फोड हाडपाक गेले तेन्ना चाकरांक थोड्यांक धांवडायले, थोड्यांक मारले, थोड्यांक अपमान केलो. दुसऱ्याय आनीक चाकरांक भाटकारान धाडले, तांकांय तशेंच केलें, मारले, धांवडायले, पूण फोड दिवंक ना, म्हणजे जाबाब दिवंक ना. आनी आयज आमी ही तिसरी वपार आयकता. सुर्गीचें राज म्हणल्यार हें जेवण. हेच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्यानूय ह्या जेवणाची खबर केल्या. सर्वेस्पराच्या पर्वताचेर, हो पर्वत खेरीत पर्वत, ह्या पर्वतार देव मेळटा. ह्या पर्वतार देवाच्यो सगल्यो भासावण्यो आसात त्यो भरोवन येतात. ह्या पर्वतार देव जेवण करता. बरें जेवप, बरें पिवप सगळें थंयसर मेळटा. आनी ह्या पर्वतार येता तेन्ना एक वस्त, ही जी दूख आसा, काळोख आसा मनशांचेर, हे काळोखाचें आनी मरणाचें चादर तो पिंजून उडयतलो आनी एके भाशेन जिवीत उक्तें करतलो. इजायास प्रवाद्यान जें कितें बरोवन दवरलेलें तें जेजू सवें खरें जालें. जेजू जेन्ना खुर्साचेर मरता तेन्ना देव मंदिराचो पड्डो पिंजलो. एक खुणा की हें मरणाचें चादर जेजू पिंजून उडयता आनी जिवीत आमकां उक्तें करता. भाव भयणीनो, जेजू खुर्सार मेला तेन्ना आमचे पासत आमकां हें जिवीत जरी तर उक्तें करून दवरलेलें आसा आनी आमकां जरी तर दिल्लें आसा जाल्यार तें घेवपाक आमकां आमंत्रण दिलां. आनी हें आमंत्रण जरी तर आमी मानून घेतलें जाल्यार आमच्या जिविताची परिस्थिती कसलीय आसूं, कोणूय आमकां सतावूं, कोणूय आमचो जीव काडूं, वो कितलीय भिरांत आमचे वयर आसूं, भियेनासतना मुखार वचपाक आमच्यान जाता. हें भाग्योन पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपान फिलिपकारांक चीट बरोवन सांगता. कसलीय परिस्थिती जावं हांव ते परिस्थितीन जिवंक जाणा हें भाग्योन पावलू फिलिपकारांक कळयता. फिलिपकार म्हणटात ते बरे मनीस आसले आनी पावलूच्या ह्या मिसांवान ताका जायतो आदार करताले. आनी तेन्ना तो म्हणटा हें सगळें हांव मानून घेता, पूण तरी आसतना जावं दुर्बोड वो जावं व्हड गिरेस्त कसो हांव दोनूय भाशेन जियोवपाक जाणा. जावं दुखीन रावप वो सुखान रावप हांव दोनूय भाशेन जियोवपाक जाणा. आनीक सुखान सुकोडान तशें दुकोडान जिवंक आसूं ना जाल्यार उपाशी आसूं हांव जिवंक जाणा. आनी हें जिवंक जाणा म्हणटा तें कित्याक ताणें हें आपोवणें जें जेजून ताका दिलां तें मानून घेतलां. सोमी जेजू क्रिस्त म्हाका बळ दिता, ताचे वरवीं म्हज्यान हें सगळें करूंक जाता. म्हणटच आमचेरूच भाव भयणीनो आमी नदर मारली आनी आमकां ज्यो आतां जबाबदारी आसात त्यो घेवपाक वो जायते फावटी आमकां जें जड जाता आनी आमी जायते तरेची निबां दिवंक पावता. म्हाका वेळ ना, म्हाका तें काम आसा, म्हाका हिंगा वचपाक जाय, म्हाका वाज येता, बो करून आमच्या तरणाट्यांक जायते फावटी ही निबां चड मेळटात. आय फील बोर्ड टू अटेंड दॅट लेक्चर or टू अटेंड दॅट सेशन. बोरींग हें उतर आमच्या तरणाट्यांच्या तोंडार जायते फावटी आसा, बोरींग जालें.
आनी तें बोरींग जाता देखून म्हाका वाज येता. आनी तें बोरींग कित्याक जाता तें बोरींग म्हूण न्हू, पूण जें कितें थंयसर शिकवण मेळटा ती शिकवण म्हाका नाका. ज्या कोणाक ती शिकवण जाय तीच थोडी तरणाटीं जेन्ना बसतात तेन्ना तांकां तें बरें दिसता. इट वॉज अ गूड नायस सेशन फादर थोडीं जाणां म्हणटात. जाल्यार थोडे जाणांक बसता थिंगा आहा रोखडें बोरींग जावपाक लागता. थोडी पावटी बोरींग जाता कित्याक म्हजो फ्रेंड जो आसा तो येवंक ना सेशनाक, म्हजी इश्टीण आसा ती म्हजे बराबर ना, हांव एकटेंच पडलें, हांव एकटोच पडलो, बोरींग जालें सगळें. मागीर आपोवणें दिलां आनी तें आपोवणें मानून घेतलां. आयज आमी आयकलां शुभ वर्तमानान कशे भाशेन आपयलेलीं आसा ती येवंकूच नात आनी एक एकलो आपणाचें काम करपाक गेलो. आनी ह्या राजान आपलीं लॉस्करां धाडून तांचें निसंटन केलें खंय. मातशें हें आमकां इल्लेंशें समजूंक घडये अवघड. आपोवणें दिल्लें तें एक विचित्र तरेचें कशें. आपयलेल्यांक आपोवपाक आनी वचपाक जाय पयलीं तांकां आपोवणें दिवन दवरलेलें आसा. पूण भाव भयणीनो समजून घेवया तांचीं काजारां जीं जातात त्या काळार पयलीं सगळी तयारी जाताली आनी केन्ना तो न्हवरो पावतलो हें कळच नासलें. म्हणटच निमण्या वखदार परतून आपोवपाक वचपाक पडटालें लोकांक. तयारी जाली, यो आतां जेवणाक बसया, हें आपोवपाक हीं चाकरां वयतालीं. आयज घडये आमी ते भाशेन करिना. आयज आमच्यो समरमण्यो वेगळ्यो जाल्ल्यो आसात. पूण हें जालां तेन्ना तांकां आपोवपाक गेले आनी आपयल्या उपरांत ते येवंक ना जाल्यार सगलें जें तयार केल्लें आसा कितें करपाचें आतां. आमी सगलें तयार केलें, लोकूच येवंक ना जाल्यार मागीर कितें करता. जायते फावटी आमची फुंगसांवां जाता इगोर्जांनी, फॅमिली डे वो आनी कसलेंय फुंगसांव लोकांक तयार केलां पूण जाय तो लोक येवंकूच ना. जेवण कितलेंच उरलें. जेवणाचें कितें करपाचें, कितें करता आमी ह्या जेवणाचें. मागीर फादर सांगता, घे रे एंटनी, हें मातशें घे गाडयेन घाल आनी वास्को बाजारान वच, ते आसतले थिंगा बाबडे बसोन, तांकां व्हरोन दी. जायते फावटी हे भाशेन करता आमी. वो आमच्या फुंगसांवांनी आमचे बड्डे आसात, काजारां आसात, जेवण केल्लें इतलें, लोक येवंक ना जाल्यार आमी तेंच करता. ना जाल्यार आमचीं जीं आजिलां आसात वो ऑर्फनेजीस आसात थंयसर मागीर जेवण व्हरोन दिता. कित्याक तें पिड्ड्यार जाता देखून. जेवण पिड्ड्यार करपाक नाका. ह्या लग्नाच्या उत्सवाकूय हो राजा तेंच करता. इतली सगळी तयारी केल्ली आसा आनी आपयलेले येवंक ना, पयलीं तांचो भस्म केलो जाल्यार दुसरे वाटेन हें जेवण पिड्ड्यार करूंक जायना देखून रस्त्याच्या देगांनी वसात आनी कोण मेळटा तांकां हाडात. आनी त्या चाकरांनी तशें केलें, गेले आनी आपयले आनी ते येयल्या उपरांत राजा खुशाल जावपाक जाय आसलो आनी राजा घडये खुशाल जालो. आनी तरूय आसतना डिसिप्लीन गरजेचें. राजा परतून गेलो जेवणाच्या वसऱ्यान पळोवपाक कोण येयला जेवणाक आनी तातूंत बाबडो एकलो आंगवस्त्र जेवणाच्या व लग्नाचें आंगवस्त्र घालूंक ना. जरी तर राजान इतलें केलां जाल्यार तें आंगवस्त्र दिवपाक जायना आसलें काय. जेवण फुकट दिता आनी हो लोक तुजो सोयरो न्हू. तांकां एके भाशेन चाकरांनी वचोन एकठांय केल्यात आनी ते आयल्यात. म्हणटच इल्लेशें नजर अंदाजूय करपाक जातालें आसूं. एकलो बाबडो घालनासतना येयला, जेवून दी ताका. पूण हो राजा जें कितें करता तें पडत जाल्यार कोणाचें आपोवणें मानून घेवपाक पासून एक भिरांत कशी. आपोवणें मानून घेवप, वचप आनी गेल्या उपरांत तुजे हात पांय बांदून तुका काळुकान उडयतात. हें कितें नाका जाल्लें. भाव भयणीनो, ह्या राजान जें केलें तातूंत आमच्यान समजूंक जाता भाग्यून मातयो आमकां कितें सांगपाक सोदता. हे भाशेन घडये कोण करचो ना. पूण खिरीत भाशेन जेन्ना आमी जबाबदारी घेतली, थोडे फावटी घडये ती आमचेर फोर्सान घातल्या, थोडे फावटी कोण ना देखून घडये आमच्या बुजार पडल्या. जावं आमच्या तरणाट्यांची इलेक्शनां जाता तेन्ना थोड्यो झुट्ट्यो कोण घेवपाक सोदिना. मागीर सांगपाक पडटा तूं जाव. नाका आसलें पूण फादरान फोर्सान घातलें, आतां सोंसता. हे भाशेन जाता जायते फावटी. पूण एक फावटी तुवें ती जबाबदारी घेतली, तूं ट्रान्सफॉर्म जावपाकूच जाय.
कित्याक जरी तर आमी समजता आमी उपकार करता म्हण देवाचेर, जाल्यार भाव भयणीनो आमच्यान कोणाच्यान देवाचेर उपकार करूंक जायना. पूण देव आपल्या आशिर्वादान आनी बेसावांनी आमकां हे उपकार करीत रावता. ह्या पासत आमची सुरवात जेन्ना जाता क्रिस्ती भावार्थाची, तेन्ना आमी बावतिजम घेवपाक आयलीं. बावतिजम जाल्या उपरांत उगडास आसा तुमकां कितें केल्लें तें? बावतिजमान तेल लायल्या उपरांत मागीर धवें आंगोस्त्र दिल्लें. चॅल्सी उगडास आहा, तूं धाकटें आहलें, तुका उगडास उरचो ना. फोटो आसतलो तुजो येदो असो, आनी धवें आंगोस्त्र घातलें. आनी धवें आंगोस्त्र घातल्या उपरांत हीं उतरां म्हणलीं, ही खुणां तुज्या क्रिस्ती जिविताची आनी खरीत खुणां पवित्रपणाची, निर्मळपणाची. सासणाच्या जिविताक पावो पर्यंत तें निर्मळ सांबाळ. हीं उतरां तुमच्या कानान म्हणलोलीं याज्ञिकान. ल्हान भुरगीं आसतना घडये आमी आयकूंक ना, आमच्या आवय बापायन आयकल्लीं. आनी ह्या पासत व्हडलीं जाता आसतना परतून परतून आमकां आमची आवय बापाय नितळ निर्मळ रावपाक शिकयतात, पवित्र रावपाक शिकयतात. आनी हे साक्रामेंत परतून परतून घेवपाक, जावं कुमसाराचो साक्रामेंत, मिसाचो साक्रामेंत, हें पवित्रपण जोडूंक म्हणजे जें आंगोस्त्र आमकां घातलेलें तें नितळ निर्मळ सांबाळूंक. आहा तुमचें आंगोस्त्र पयलां परतून बावतिजमांक घातलेलें तें आंगोस्त्र आहा सांबाळून दवरलां. दुसऱ्या भुरग्याक बऱ्याक पडटलें म्हूण थोडीं आवय बापूय सांबाळून दवरतात. पूण भाव भयणीनो, हें आंगोस्त्र तें आंगोस्त्र न्हू, पूण त्या आंगोस्त्रान जी देवाची काकलूत आनी देवाची कृपा आसा ती सांबाळपाक. जाल्यार जरी तर आमी ती काकलूत देवाची आनी ही कृपा देवाची सांबाळूंक ना, जाल्यार हातीक बांदूंक आनी आमकां भायर उडोवपाक गरज ना. आमी आपले आपूण भायर पडलीं. कित्याक क्रिस्ती जिवितान आमी हारलीं. आमी क्रिस्ती जिवीत सांबाळूंक ना, बेश्टी नांवांची क्रिस्तांवां जालीं, मागीर आनी कोणें बांदूंक नाका आनी भायर घालपाक नाका. लाते सेंटेन्सिया अशें म्हणलेलें एक फॉर्मण आसा पवित्र सभेन. म्हणजे तें आनीक जाहीर करपाक नाका, एनावन्स करपाक नाका, पूण आपल्या आपुणूच ऑटोमॅटिकली तें लागता. तर हे हात बांदप आनी काडूकान उडोवप म्हणल्यार जायते पावटी जेन्ना आमचें जिवीत ह्या देवाच्या उतरांतलें आनी देवाचे कृपेंतलें भायर पडलां, आमचें जिवीत जायते पावटी निराशी जाता. आमचें जिवीत जायते पावटी रडपाचें आनी सायबा म्हाका जिवंकूच नाका, आय वॉन्ट टू कमीट स्विसायड असलें जाता. म्हणटच आमी आमचेच हात आमचेच पांय बांदून आमकांच काडूकान उडोवपाक पावता जेन्ना हे कुरपेची नेसण, ही कुरपेची नेसण आमचे लागीं ना. आनी बो करून आमची नेसणां चेंज जाल्यांत, बदल्ल्यांत. आयज घडये आपस्वार्थाची नेसण आमी घालून भोंवतात. आयज घडये आमचे करियर्स आनी आमचो जॉब, आमचें हें आमचें तें, असलीं आंगोस्त्रां घडये आमी घालून भोंवता, जंय दुसऱ्यांचें आमकां पडूंक ना. आमची कम्युनिटी जी आसा ताचें आमकां भोव पडलेलें ना, आमचो भावार्थ आसा ताचें तितलें पडलेलें ना. कित्याक हीं आपस्वार्थाचीं आंगोस्त्रां आमी घातलेलीं आसात. आमच्या ऑफिसांनी आमकां कांय बरे हे युनिफॉर्म्स आसात, ते घडये बरे भाशेन आमी घालून भोंवतात. पूण आमचो वावर, आमची जबाबदारी आमी पाळटा आसतना जायते पावटी भ्रश्टाचाराचीं आंगोस्त्रां घातलेलीं आसात. आनी मागीर हे भ्रश्टाचार करूनय सुसेग ना जिवाक. दूख काळजान, घोराब्यान प्रॉब्लम्स. काळोखान पडलीं आमी, हात बांदले, आमचे पांय बांदून आमकां काळोखान उडयलीं, लस्करां येवन आमचें जिवीत काबार केलें. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां ही कृपा मागुया. देवाच्या पर्वतार येवप आमकां आपोवणें दिल्लें आसा. आनी दर दिसाक हो पर्वत दर एके इगोर्जीन उक्तो जाता. हेच साक्रामेंताची कृपा घेवंक आनी साक्रामेंताची कृपा आमी घेवंक येता आनी आमी कुमन्याव घेवपाक जेन्ना जीब भायर काडटा वो हात आमच्या मुखार करता तेन्ना आंगोस्त्र घातलां हांवें म्हणल्यार निवळ आसा हांव, कुमसार जाला हांव, वो महापातकान रावून बेश्टी एक सदांची सुवय कशी हांव कुमन्याव घेता. जायते पावटी जरी तर जाणा जावनूय पातकान आसा म्हूण ताची दूख धरिनासतना आनी ताचें बोगसणें घेयनासतना जेन्ना आमी येवन कुमन्याव घेता आनीक एक पावटी भाव भयणीनो आमी आमकांच बांदता आनी काळोखान उडयता. जिवीत आमचें आनीक काळोखान पडपाक शकता. ह्या पासत कुमसाराचो साक्रामेंत दवरलेलो आसा.
हेंच खुरपेची न्हेसूण आमकां घालपाक. ताची आमी काळजी घेवया, ताचो फायदो काडुया. तर आयचे मिसाचे भेटीन आमकां सगल्यांक जेवणाक आपयल्लीं आसात. सगलें जेवण तयार जालां. आमकां परतून परतून आपोवंक गरज पडूंक ना. आमकां आपोवणें दिलां तें घेवन आयज आमी आयल्या. म्हणटकीर सगलीं आमी बरीं मनशां, आपोवण्यांक कान दिवन येतात तसलीं. तर खुशालकायेन ह्या जेवणान वांटो घेवया. आमचें कितेंय वायट आसा, चुकलोलें आसा, वो महापातकान जरी तर आमी आसा थोडीं जाणां, जाल्यार बसून निच्यो कर. रोखडोच जेन्ना सोयेक मेळटलो कुमसार जातलो म्हण. आनी ह्या पातकाची दूख धरून जेन्ना आमी हो कुमन्यांव घेता, रोखडोच सोयेक घे, कुमसार जाव. तेन्ना भाव भयणीनो, आमकां हें देवान दिल्लें धवें आंगोस्त्र निर्मळपणाचें आनी पवित्रतायेचें आमचें सगळें पवित्र उरतलें सासणाच्या जिविताक पावो पर्यंत, आनी आमी देवाच्या राज्याचीं भागीदारां जातलीं. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोन्स पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोवल्याऱ्यांनी आपल्या मन्यारपण चलयतना आपल्या हाताखाल आसलोली पोरजेक देवाक मानवता तसली प्रमाणीकपणाचें आनी पवित्रतायेची आंगवस्त्रां घेवन जिवंक देख दवरल्यार पुरो म्हूण, आनी तशेंच रोमा शारांत चालू आसलोली बिस्पांची परिशोधी खातीर आनी तातूंत भाग घेतल्या वांगड्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी राजकारण चलयतना फोटिंगपण आनी दोंगेपणाची आंगवस्त्रां सोडून दिवन स्वताची आनी नितेची आंगवस्त्रां घालूंक बापाची मोजत आनी बोल मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी. आमच्या तरणाट्यांनी सगळे आपल्यो तालण्यो आनी एडिक्शन्स सोडून दिवन जेजू दाखयतात ती वाट दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी. जायतीं आमची भावा भयणी कातोलीक धर्मांतली कोडसोल्यात आनी हेर धर्मांनी वो हेर क्रिस्तांव जोम्यांनी भितर सरल्यात. जेजू दिता तें आमंत्रण स्विकारून जेजूच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी.
हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन आमचे फिरगोजेंतल्या सगळ्या तरणाट्यां पासत भुरग्यां पासत मागात. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी जें कितें आमी मागूंक नकळो तेंय तूं आमकां तुजे काकलुतीन फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Hymn C18, page 36. C18. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता. ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. आमी मागता तुज्या आपुरबायेच्या पुता जेसूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता येवपाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओरशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतलीं आनी मरणांतलीं आमकां सोडून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलेली कुडी, यादनिकी राजकूड, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पर्जा आमी जावंक पावल्या. सर्व ताय आतां आमी तुजीं कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Surgani संसार बोल्या तुझ्यात वैभवान. सर्गी तुका जोय जोय, सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता, सर्वेस्पराचे नावी येता. Tata, zoe zoe, Tata, zoe zoe. Utzorgin tuka zoe zoe, Utzorgin tuka zoe zoe. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोर गुटुया खाता आनी एका इतले पियेता इतले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुझे मरण पुरवठा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे बिस्प साहेब जे परिशदेन एकठांय जाल्ले आसात तांकां आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्म दिता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुज्या जिविताचो ड्रेस कोड कसलो? तुज्या क्रिस्ती जिविताचो ड्रेस कोड कसलो? तुज्या सोशल लायफाचो ड्रेस कोड कसलो? ह्या वेळार तुजें आंगोस्त्र जिविताचें देवा मुखार दवर आनी ह्या सगळ्या आमच्या आंगोस्त्रांचेर आमच्या जिविताच्या सगळ्या आंगोस्त्रांचेर आशिर्वाद मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताटणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत खोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत खोर.
देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुजें म्हाका फावना तुजे एका चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. मैमेवन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या ओमलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बसूया. आयज साद्या काळाचो 28वो आयतार. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्यांनी तांकां आमच्या दिनवास आनी तांचेर आमी आशिर्वाद मागता. कालच्या दिसाक 5 जाण जीं तरणाटीं आयलीं निवळ करपाक, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सेंट एंटनी समुदाय तांची वांगडी जीं आयलीं तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक एक फावटी उगडास कोत्ता. आमच्यो समुदाय जेन्ना मिसाची मांडावळ करपाक आसा, आदल्या दिसाक सोनवारा दिसाक येवन आमी इगर्जेची साफाई करता. आनी ती सगल्यांक पयल्या मिसाची मांडावळ करतात आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करता तांकां सगल्यांक. तर तुमची मांडावळ तुमी करपाक आसा त्या आदल्या दिसाक येवन इगर्जेची साफाई करूंक तुमचें हें दान करचें. गेल्ल्या आयताराक इगर्जेन दान जालें 24,900 रुपया. दाबोलीं कपेलान 970 रुपया. सगळे मेळून 25,870 रुपया. फुडलो आयतार जो येता तो मिसावांचो आयतार. पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक लिजन ऑफ मॅरी, दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक मेनीन जेजूस समुदाय फोंडवे आनी सांत कुरीस समुदाय पेंटा. भुरग्यांचे मीस 9:30 वाजता आनी त्या उपरांत दोतोन. पवित्र संस्काराची भोजवण बुधवारा दीस आनी शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता जाता. आनी त्या उपरांत मिसाची भेट ह्या आख्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान सायबिणीची भेट सोंपोवपासून हेच भाशेन मांडावळ जातली. तशेंच आयताराचें ऑब्लिगेशन मास सांजेर सोनवारा दीस 6 वाजता इगर्जेन आनी दाबोलीं कपेलान सांजेर 6:30 वाजता. ह्या दिसांनी आमची PPCची फॉर्मेशन्स आनीक नॉमिनेशन्स चालू आसात. समजता तुमच्या समुदायान जेन्ना जाता तेन्ना तुमी सगळीं भाग घेतात म्हूण. आजून पासून जरी तर कोण घेवपाचो ना तांणी मन बदलचें आनी सगल्यांनी तुमच्या समुदायांनी जेन्ना ही नॉमिनेशन्स आसा सगल्यांनी चुकयनासतना भाग घेवचो. 17 ऑक्टोबराचे लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD सांजेर 7 वाजता आल्फ्रेड लोबो हाच्या घरान मिसाची भेट आनीक वेंचणूक जातली. 18 माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन आनी सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसा ग्रान सांजेच्या 7 वाजता क्लॉयस्टेड कामल कॉन्वेंट हांगासर मिसाची भेट आनी त्या उपरांत ही नॉमिनेशन्स आनी इलेक्शन जातली. 19 तारखेर सांत जुजेवाद समुदाय डॉमिनस सायड आल्त दाबोलीं सांजेर 7 वाजता एंड्रू फेर्नांडीस हांच्या घरान मिसाची भेट आनीक ही इलेक्शन्स जातली. ऑक्टोबराचो म्हयनो भाव भयणीनो तेरसाचो म्हयनो आमच्या घरांनी आनी आमच्या फुरसांशी तशेंच सायबिणीची भेट चलता. आमी तेरसाचें मागणें करुया आनी तेरसाच्या मागण्यान खेरीत भाशेन संवसाराची शांती पासत मागुया. ही आतां सद्याक जे सदांचें आसा तें सोडून आमकां वेळ जेन्ना मेळटा घडये आमी जेन्ना प्रवास करता वो आमकां कांय ना करपाचें मागया तेरसाच्या मागण्यान खेरीत भाशेन आमकां संवसाराक शांती हाड म्हूण. आमचीं तरणाटीं तुमच्या समुदायांनी तेर्स करपाक येता तांचे बराबर तुमी तेर्स करचो. सगल्या तरणाट्यांक आमचो उलो. आमचीं थोडीशीं तरणाटीं वचून सगळे कडेन तेर्स करतात, तेर्साच्या मागण्यान वांटो घेतात. थोडींच जाणां न्हू पूण सगलीं आसा ते भाशेन भोव करून ज्या समुदायान तेर्स आसा त्या समुदायांतलीं तरी सगलीं तरणाटीं हाजीर जावचीं आनी दुसऱ्या समुदायांतलीं तरणाट्यांनी येवन ह्या तेर्सान वांटो घेवपाक खेरीत भाशेन हो प्रयत्न करचो म्हूण हांव उलो मारतां. ह्या सुमनान खेरीत मिसां 17 सकाळीं 7 वाजता ट्रिजा फेर्नांडीस हिच्या म्हयन्याच्या उगडासाचें मीस आनी 21 सकाळीं 7 वाजता पीटर सायमन हाच्या उगडासाक म्हयन्याचें मीस. समुदायाच्यो जमाती 15 सांत आन समुदाय माटवे आर्कांज आफोन्सो हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. तशेंच त्याच दिसाक सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट
एफी सोजा हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. 17 सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय एंटनी फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. आनी 19 मिनीन जेजूस आनी सान कुरीस समुदाय पेंटा फोंडवे सेंट एंटनी चॅपल हांगासर सांजेर 5:30 वाजता. पंचायतीची कोडवणी रॅबीज वॅक्सिनेशन कॅम्पेन 2023 आमच्या गांवांत वेनिसडे 18 तारखेर सकाळीं 9 वाजता ते सांजेर 5 वाजता विलेज पंचायत चिकाली हांच्या प्रेमिससान जातलें. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात, त्यो तुमी पळोवन घेवच्यो. खेरीत भाशेन जी आमची सुणी आसात तांकां आमी एंटी रॅबीज वॅक्सिनेशन दिवन दुसऱ्यांची सेक्युरिटी सांबाळया. इदालिना मिस्किता नाकेलीची आमची भयण सोंपून गेल्या. आयज सांजेर 4 वाजता तिचो इंतेर जातलो. भाव भयणीनो, ह्या गेल्ल्या म्हयन्यांत आनी ऑक्टोबराचो म्हयनो सुरू जाता आसतना सिजन ऑफ क्रिएशन ही समारंभणी आमी केली. आमचे फिरगोशेन आमी करीत भाशेन पॅट ब्लेसींग केलां आनी तातूंत तुमी जायते जाणांनी भाग घेतलो. तुमकां सगल्यांक शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या तरणाट्यांनी ताची बरी भाशेन मांडावळ केली देखून तांकांय आमची शाबासकी. तशेंच सिजन ऑफ क्रिएशन हाची समारंभणी ह्या वर्साक बाणावले गांवांत जाल्ली, बाणावले फिरगोशेन. आनीक तांची थोडीशी कॉम्पिटिशन्सूय आसली, तातूंत आमच्या तरणाट्यांनी भाग घेतला. आनीक आमच्या तरणाट्यांनी द रिवर ऑफ माय ड्रिम्स हाचेर व्हिडिओ करून ह्या व्हिडिओ कॉम्पिटिशनान भाग घेतलेलो. तातूंत तांणी पयलें इनाम जोडून घेतलां. खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांक शाबासकी. आनी आतां निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत तांकां आमी एक ट्रॉफी तांणी जिखून हाडल्या आनी सर्टिफिकेट्स हाडल्यात, त्यो तांच्या हातान आमी घालतल्या. तशेंच हो व्हिडिओ जो तांणी केला आनी तांकां पयलो इनाम मेळ्ळा तो आमी हांगासर आतां स्क्रिनीचेर घालतले. आमची तरणाटी ताची तयारी करतात. मिस जाल्या उपरांत मातशें वगत रावची. सगळीं उबी रावया. परिशदेचे मागणे बराबर करुया. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार आजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओसोक्त आनी पातकी आमकां घुसपागुंदडाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोरन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवे आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक, स्वता सरशिल्लीं कोडसोरां जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय. सासणाच्या सासना सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. हिम नंबर T56 पेज 227 T56. Durgi